कितले दीस जाले हो पेपर पळोवन पळोवन थकलो. कितले क्वॉलिफिकेशन केला हांवें, ग्रॅज्युएट हांव, तरी आमकां गोंयांत नोकरी मेळना. आयज तरी कितें अरे कितें फोर्ट आग्वाद सेक्युरिटी गार्डाची नोकरी आसा. तशें तर एकदम बरें जालें. हांव ग्रॅज्युएट आनी तशेंच सेक्युरिटी आनी फायर फायटींग कोर्स आसा म्हजे लागीं. हांव फाल्यांच वचोन ते नोकरेक एप्लाय करतलो आनी इंटरव्यू दिवन ती नोकरी हांव जरूर हासील करतलो. हांव फाल्यांच वयता. दोनिया कितें मगो करपाचें हांवें? इतले क्वॉलिफिकेशन आसा म्हजे लागीं, इतले कोर्स आसात, तरूय म्हाका ही नोकरी मेळोंक ना. एक सिंपल सेक्युरिटी जॉबूय म्हाका फावो जावंक ना. कितें मगो करपाचें हांवें? ब्रदर, कितें जालें? तूं इंटरव्यूआक आयला ते मेरेनसान असो सोगीत चिंतनांनी घुसपलोलो आसा. ब्रदर, तुका ती जॉब फावो जावंक ना? भयणी म्हजें कितें सांगपाचें तुका? तूं तर बोच जाणा हांव कितलो क्वॉलिफायड आसा तो. हांवें कितले कोर्स केलात ते, तरूय म्हाका ही सेक्युरिटी जॉब फावंक जावंक ना. सगळे हे भायले येतात, हे भायल्याक आमची सगळी नोकरी वतात. आमी कितें करपाचें? हे म्हज्या फुटक्या नशिबान म्हाका ही सेक्युरिटीची जॉबूय फावंक जावंक ना. भियेना काय ब्रदर, तुका दुसरो जॉब झेरून मेवतलो. दुसरो आनी केन्ना म्हजे भयणी. म्हाका दिसता इतलें शिकप करून फायदोच ना. My name is Rama. रामाची सगळी जाता कामां. हॅलो एमएलए सर, आज मी चड कशी जाली सर. मी तुका पैसे दिली, तुवें फटाफट म्हजी कामां केली. तुवें म्हजी गोंयची इलेक्शन कार्ड केली, गोंयची रेशन कार्ड केली, गोंयची आधार कार्ड केली. सगळी कामां तुवें केली सर. थँक्यू सर. आज मी चड हॅपी सर. तुवें म्हाका फोर्ट आग्वादाची सेक्युरिटी गार्डाची नोकरी दिली. चड हॅपी सर. मी तुका पैसे दिली, तुवें म्हजी कामां केली. ओके सर, थँक्यू व्हेरी मच. देव बुराक करूं सर. ओके सर, ओके. रामाची सगळी जाता कामां. अरे तुम्ही गोंयकार कित्याक उपकारना रे? मी गोंयांत येवन सगळी केली. तुम्ही गोंयकार बरी शिकती, पूण तुमकां काम ना मेळटी. आमी गोंया येती पूण आमकां शिकप कांय ना रे. पूण आमचे लागीं डुडू आसा की डुडू. पैसा पेको तमाशा देखो. फॉर मी मनी इज एवरीथिंग. आज मी चड खुशी जाली कित्याक मिका तुमची फोर्ट आग्वादाची सेक्युरिटीची गार्डाची नोकरी मेळ्ळी. आतां कितें? मी आनी थोड्या वर्सांनी गोंयची भुमिपुत्रा जातली.